भारी कलरफूल दिसते नवे कॅरेट बीन्स बटाणी अशें आनी बटाटो पुरो शिंदून हांगा रेडी केला. आज हांव कसं करतस म्हळ्यार नो ऑनियन नो गार्लीक लसूण पियाव नातिले मिक्स वेजिटेबल कुर्म करतस. आतां हे पुरा वेजिटेबल्स हांवें कुकरान घालता आनी ताका मीठ घालता आनी थोडी उदक घालून जस्ट एक सीटी काडटा. हे एक भारी डिमांड आशिल्ली एक रेसिपी मस्त जनान रिक्वेस्ट पेटयलेलो आसा. तशे खातीर हांव आमगेले गांवचे फेमस पै केटरर्साचे प्रोपरायटर सुप्रिया पयला निमगून ही रेसिपी करतस. तीन केल्या भारी लायक जाते तिगेल रेसिपी हांव फॉलो करून दाखयता तुमकां. हांगा हांव 8 जनांक करतस. हांव एक 1.5 कप सोय ताका एक 20-22 काजू भिवन उदकांत घालेले फस्टची ते सोय आनी काजू घालून नय पेस्ट करून दवरता तेकडे. अशें आनी पळय कॉलीफ्लावर हांव कुकरान घालून सेपरेट दोनी खतखत काडून दवरला. ते एक खतखत भितर शिजून येता. तुमकां नाका जाल्यार कॉलीफ्लावर स्कीप करूं येता. कुकरान घाल्यार कांय मेळना ते खावच्याक. आतां आमी ताजे मसालो करुया. आतां हांव एक ऑड चमच्यान म्हळ्यार 1 टेबल स्पून तूप 1 टेबल स्पून तेल हून केलें आनी ताका 1 चमचे कसुरी मेथी घाली. कसुरी मेथीची के फ्राय जावन येतना हांगा पळय कॅप्सिकम व्हड एक कॅप्सिकम सपूर शिंदिलेला आनी भितर घालता आनी लायक करून फ्राय करता. आनी ताजे वटूची टॉमेटो हांव व्हड 2 टॉमेटो घाला. हेंग 8 जनांक करता आसा. तुमी कितले क्वॉन्टिटी करता पळय ताकोन 2 चड उण करायची. हें घालून लायक करून ते टॉमेटो स्मॅश मातशी जेवताय लायक करून भाजून घेता. आतां ताका आमी ड्राय पावडर्स घालचे टायम हांगा. आतां हांव 1 चमचे हळदी पिठी म्हगेली मिरसांगे पिठी लायक तिकी आसा. हांव 2 चमचे मिरसांगे पिठी आनी 1 चमचे गरम मसाला पिठी घाली. आतां हें तशीच आतां उज्जसाण करता. उज्जसाण करून आतां पण हांव कोथंबरी पिठी घालता आसा. हांगा 1.5 चमचे कोथंबरी पिठी घाल्ल्या हांवें. आतां सान उज्जारी हे मसाला पावडर्स आमी चिकेच भाजून घेवका म्हळ्यार ताजे ते रॉ स्मेल हरवटाण म्हणटा पळय ते वचुका. आमी केन्नाय केटरिंग सुप्रियाक दिवचें आमगेल्या गांवांत. सुप्रियाल केटरिंग हाडतना तांतूं भितर चडते आमी लसूण पियाव नातिले फंक्शना वेळार लसूण पियावाचें कसलें करनाचें न्हय हांवें. तेन्ना तीन हाडचे ते वेजिटेबल करून म्हाका भारी लायक जाता. तशें हांव तिगेलें एक पण निमगेल म्हाका रेसिपी करेक्ट सांगून दी गो म्हण म्हाका तिणें परफेक्ट रेसिपी सांगून दिली. आवत न्ही ती आमगेले घर कडेन हेंच करचें लसूण पियाव घाल्लेल्या पशी हें म्हाका लायक जाता. की आतां लायक ते सान उज्जार 2 निमिश चळतना ते मसालो भाजून आयले. आतां आमी पळय स्मूथ पेस्ट करून दवरला सोय आनी काजू बी घालून. हें सगळे रेसिपीचे एक मेन एक पार्ट हें पेस्ट भाजून घेवचें. आतां हें स्मूथ वाटिलेलें पेस्ट आनी भितर घालचें. आनी एक उडो घास दवरका कसो जाल्यार म्हळ्यार आमी हें कुर्म करचें आसा पळय लायक धाट आयदन आमी भितर कोरकायता म्हळ्यार आमी ती पेस्ट घालून लायक करून भाजून घेवचें आसता तें. आमी पातळ आयदन दवरल्यार कसो जाता म्हळ्यार तें मुळा लागता. काजूब घाला न्हय काजूब घाला देखून मुळा लागचे चान्स ते देखून समज धाट बेज आशिल्लो कायली बुडक्यां भितर घाल्यार लायक करून भाजूचें जाता. आतां चिके उज्जसाण करून समज एक 7-8 निमिश पुणी काडता हें भाजूच्याक. चिके सान उज्ज करून भाजयतना पळय कलर चेंज जाले आनी लायक परबोळेवच्या सूर जाता. ती कसुरी मेथी ते कॅप्सिकम आनी आमी ते घाल्लेलो मसाला पुरा भाजून जेतना पळय कलर चेंज जाला. आतां तावळे आशिल्ले पळय चिके येल्लोइश धव येल्लोइश आशिल्ले आतां चिके डार्क कलर येवन परबोळ येयला हांगा. अशें आमगेले वेजिटेबल पुरा शिजोवन हांव हांगा दवरला. कुकर ओपन केला. आतां पळय ते वेजिटेबल्स पुरांत घालता. जस्ट एक सीटी काडलेले हांव कुकरां भितर ते देखून मस्त कलर आनी चेंज जाय न्ही अद शिजून आसा वेजिटेबल. आतां ते हाका घालता. थोडे उदक दवरलेलें हांव शिजयतना. मस्त उदक घालचें नाका कित्याक म्हळ्यार पातळ जेवचें ना जी केन्नाय कुर्मा न्हय लायक क्रिमी आसूं ताजी ग्रेवी. आतां कॉलीफ्लावर तशीची समज 2 खतखत काडून ऑफ केले तांतूं भितर शिजून आयला कॉलीफ्लावरा पीसस. आतां हे वेजिटेबल्स पुराय ताका घालता आनी लायक करून मिक्स करता. आमी फस्ट मीठ घालला कुकरां भितर वेजिटेबल्स शिजयतना ते देखून पळोवन हांगा मीठ घालता आमी. आतां फस्ट सुरवेक लायक करून मिक्स करून घेता. लायक परबोळेवच्या सूर जाले पळय फस्ट क्लास करून मिक्स केल्यात पळयलो कशें जाला पळयलो तुमी ग्रेवी. आतां थोडें मीठ उण दिसता आसा म्हाका हांगा हांव ते देखून थोडें मीठ घालता. मीठ चेक करून घालायची त्या म्हळ्यार वेजिटेबलां घालना आमी मीठ. आतां पळय कशी क्रिमी ग्रेवी रेडी जाला पळयलो न्हय. आतां तुमकां पनीर जेवो मशरूम जेवो घालता जाल्यार तेवूय घालयेत. पनीर मशरूम फस्ट एक उब कांडून आजवटू घालयेत. पनीर तशीची पनीर एक एकलें भाजून घालताची एक एकल्यान तोशी घालताची तुमकां कशी जेवका तशी खुशी आशिल्ली तशी. आनी भितर हे ग्रेवींत घाल्ले म्हण जाल्यार तें भारी लायक जाता. हांव घालनी हांगा मशरूमय घालनी पनीरय घालनी बरी वेजिटेबल्स हांव मात करता.
आतां हें उज्ज सान करचो आनी सान उज्जारी खतखत हाका नातल्या मुळा लागता हाका आमी काजूब घाला देखून उडगास दवरका सान आतां जाय जाल्यार हाका एक 1 चमचे साखर घाल येता एक लायट गोडसाण येता हांव घाल न्ही तुमकां जाय जाल्यार 1 चमचे की अर्द चमचे साखर घाल्यार तें टेस्ट बॅलन्स जाता लास्ट पळयाची कोथंबरी पालो वयर घाल्यार लायक परंबळेची एक नमनेचे आमी हॉटलां भितर पळयाची रोटेनी घेता ग्रेवी घेता तेची परंबळ येता ताका लायक सान उज्जार खतखत आयले कुडले आमगेले रुची जावन आशिल्ले नो ऑनियन नो गार्लीक लसूण पियाव नातिले आमगेले वेजिटेबल कुर्मंग रेडी जाला तुमी पूर जन कोण पळयाची कशें जाला म्हूण सांगायची आमगेले सुप्रियाकय धन्यवाद दिवया आमी इतले लायक रेसिपी सांगिल्याक सगळ्यांकय धन्यवाद